बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. कीर्तन 95 वोळ 6 अशें म्हणटा. येया मान बागोवया, सर पडोवया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. जेजू आमचो सडवंदार, आमची ती तो राखण करता. त्या वर्त्या सोम्याक खलतेपणी आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत गीत संको A8 पान संको 23, A8 पान संको 20 आणि 3. मुझा देवा तू सर्बोरा रसनार मुझो धनी खोरा सगळ्या काळजा मोग तुझो हांवें सदा करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रसलो म्हाका पोसलो. हर एक म्हजो अपराध सोंसलो येम कोंडांतलो येदोळ राखलो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता. तुज्या रक्ता तुज्या मासा म्हाका पोसता व्हडा मोगा. म्हजे खातीर खुर्सार मेलो सर्गांत आयची म्हाका केलो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता. म्हज्या देवा, तूं सर्व बरो, सर्व रितींनी म्हज्या जिवितांत आदार दिवचो म्हजो धनी. तुजे मुखार हांव सर पडटां, तुजे मुखार हांव दिंबियांनी येतां आनी तुवें आमकां रचलोय, सर्व रितींनी आदार दिलोय. कुरपे बेसावांनी
आमकां तुवें नेटयलाय. हे पातयेवन ह्या सकाळींच्या वखता आमी तुजे मुखार समकरता, तुजे मुखार सरपडता, तुजे मुखार रावोंक आशेता. इसाया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 23 वोळ 1 तो आमकां अशें सांगताय, सर्वेस्परा तूं म्हजो देव, हांव तुका वाखणटां, हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतां, कित्याक तुवें विचित्र कृत्यां केल्याय. पुर्विल्ल्या काळार तुवें केल्लो योजन्यो विश्वासान आनी तिरासणेन सिद्ध केल्याय. आज तूं म्हजो देव जावन म्हज्या जिवितांत स्विकार करूंक जे आपोवणें इसाया प्रवादी मुखांत्र इस्रायल परजेक तुवें दिलें, आज तेंच आपोवणें म्हज्या जिवितांत तूं दिताय. तुका वाखाणूंक, तुज्या नांवाची स्तुती करूंक आनी तुका विश्वासपणान स्विकार कर, त्या प्रमाणे जियोंक तूं म्हाका आज आपयता आसतना ह्या सकाळींच्या वखता तुजे समकर दिंब्यांनी पळोवन म्हज्या जिविताचें, म्हज्या सर्व संगतेचें अत्रेग तुजे समकर दवरूंक, तुजें बेसांव घेवंक आनी वो म्हजो दीस अर्थाबरी तरान जियोंक तूं म्हाका आपोवणें दिताय. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सक्रामेंतांतलो तो जेजू आज आमचेर काकुळतीची दिश्ट घालती आसा. त्या वर्त्या बागी दिसा आमचें जिवीत त्याच मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तो आपयता. आमच्या जिणये पयणार येवचे कश्ट आकांतांनी ताचेर बरवसो दवरून सर्व आमच्या जिविताच्या कश्टांत आकांतांत तो पर्याय दिता. आमची जिणी तो सोबयता आनी बरवशाचें रूप जावन बदलिता म्हणलें आज ह्या आराधनाच्या वेळार स्पश्ट करता. मोगाळ जेजू, तुजो सांगात आनी हजारपण सदांच आसा म्हणलें बासोवन आमच्या जिवितांत तूं बरवसो जागयताय. सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आमी नियाळटा. परत परत वो अवकाश कर्ण दिवचो तूं सोमी आज परत एक पावटी म्हाका वो वेळ तुजे सरची करसूंक दिताय. आयचो वो दीस तुज्या बेसावांनी सुरू करूंक वो थोडो वेळ तुज्या सांगाता हांव खर्चितां सोम्या. जिविताची मेटां तुज्या प्रेरणान आयचो दीस जियोंक आशेतां सोम्या. तुजें दर्शन, तुजें संगतपण, तुजो एकवट तुजे संगतास खर्चितलो वो वेळ तो दादोसकाय म्हाका दिता. जिणी म्हजी उत्तेजीत करता. तुजे खातीर आनी तुज्या संगता प्रामाणीकपणान जियोंक म्हाका आज तूं शिकय. जिवीत म्हणल्यार सागोरांत बुडोवन संवसारी संगतीतावन आमची जिणी विलीन जाताना तूं सर्गींच्या संगतीक ह्या सर्गींचो अनुभव जोडूंक, सर्गींचो अनुभव दिवंक आमचे सरसी येताय. आमी ह्या सर्गींच्या अनुभवान आनी तुज्या मोगान बरोवन तुका वेंगून रावूंक तूं आमकां शिकयताय. हो थोडो वेळ म्हज्या जिवितांत प्रमुख जावन
सोम्या, या म्हज्या दिसाची सुरवात, ह्या दिसा हांवें करची सर्व कामां तुज्या बेसावांनी, तुज्या बेसावांचेर आधारीत जावन मुखार सरूंक म्हाका गरजेची कृपा दी. म्हजी मोत उजवाडाय आनी म्हजें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन कृपा दी. तुज्या सारको दुसरो देव ना. सर्व रितींनी म्हजें जिवीत अर्थाबरीत करचो देव, म्हजी जिणी बरवशा बरीत करचो काकुळदार देव, आज तेंच पातयेवन तुजे समकार हांव आयलां. सोम्या, तुका हांव मान बगयतां, तुजी हांव स्तुती करतां. तर आमच्या सोम्याची स्तुती गावया गीत. ह्या सोम्याक आमी आमचे थंय आपोवया. म्हाका आनी तुमकां ताज्या गोपांत घेवंक ताका आमी आपोवया. जेजूक आमी आपयता आसतना तो मुजोस म्हणलें तें आमी समजून घेवया. कितले फावटी आमी ताका आपोवन आमी ताजे संगी रावता, ताजे संगी जियेता, तितले फावटी आमकां आमच्या जिवितांत तो नवो बरवसो, नवी पातयेणी, नवो संतोश जियोंक एक उर्बा मेळटा. त्याच उर्बेन जियोंक ताका आमी आमचे संगी आपोवया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांत E25 पान संको पेज 21, E25 पेज 21. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. मोगाच्या इश्टानो, पातयेणेन आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजो सोम्याच्या पांयातळी आमी आसां. प्रत्येक करून जेजू बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जो कोण मागून आसात, जेजू आमकां बरी भलायकी दिवंक, ताज्या आशिर्वादांनी घालूंक आमचेर मुखार सत्य आसा. जायत्या पेडेस्तांनी मागणें विचारलां.
सोमिया प्रत्येक करून कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट नासची जायतीं जाणां तुजो आदार मागून आयिल्लीं आसात. सोमिया जायते पिडेन कश्टांची मागून आसात. प्रत्येक करून उतर प्रायाचेर ल्हान व्हड पिडे वरवीं कश्ट नासची भाव भयणी खातीर आमी विशेश तरान तुजे लागीं मागते आसा. तांकां तूं आशिर्वादीत कर. पिडे शिडेंत कश्टां दुखांत तुजे लागीं आयिल्लीं एकल्यांक तुवें बुजयलें, कुमोक दिली, तुवें कुमोक केली. तांची दुखां तूं पुसतलोय. तांच्या जिवितांत नवो बरवसो नवी सकत तुवें वळाशी केली. तुज्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन काड सोमिया. तुजें पवित्र रगत आमच्या कुडीच्या शिरांनी ह्या घडये वळोवन दी. ही सकत भरपूर रितींनी मोगळा जेजू बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जो कोण मागून आसात तांकां तूं तांचे कश्ट हळू कर. तांकां तूं तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांकां तुजो आदार दी म्हणून आमी मागता सोमिया. कष्टा संप्रदाना नष्टानि अडसताना कष्टान संप्रदाना नष्टानि अडसताना निराश नका धैर्यान पळय तो तुका उखलून धरता. निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. ह्या घडये मोगाळा जेजू तुजे मुखार प्रत्येक तरान गरजां खातीर मागोन आसात. तांकां तुजे संगी सदांच रावोंक जाय. तुज्या पांया तळा सदांच रावोंक जाय. तुज्या पांया तळी ते सर पडून समर्पण करते आसात. तांच्या विशेष गरजे खातीर ते मागोन आसात. जाग्याचे समस्ये, अर्थीक रितीन संकश्ट, सलवाल्ली, पयशे नासतना जिवीत कश्टांचे म्हणून बगुल्ली. तांचे सर्व संकश्ट कितें आसात पयस जावचे खातीर मागून काम विचार आसा, सांबाळ मेळोवंक ना असल्या कश्टांत मागोन आसात. ह्या सर्व गरजांचो उगडास काडून मोगळा जेजू तुजे लागीं आयल्यान हर एकल्यांक तूंच बुजवण दी. तूंच बुजवण दी सोमिया. तुजो आदार मागते आसा. पिडे शिडे वेळा जेजू पोलो दिल्या. पिडे शिडे वेळा जेजू पोलो दिल्या. कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता भलायकी ताची पटी दिता. कोणी तो जाऊं दी
भेदभाव नासता भलायकी ताची पाठी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका तोपांत आपल्या जेजू आपयता मोगळा जेजू सगळी मागणी प्रार्थना आमची विनवण्यो सगळी आमची ते सावां समर्पण करता हांव सम्या तूं आमकां ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजे संगी आपयताय म्हजे सरशी येया हांव तुमकां सुडका दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुजी दुखां पुसतलो दादोसकय दितलो तुमच्या गरजांक पावतलो तुज्या पांया तळी आमी आसाव आमी आयल्या सम्या तुज्या पांया तळी आमी आमकांच समर्पण दिता तुजो आदार आमकां दी सम्या आमची दुखां आमची बेजाराई आमचे आटे बिटे आमचे कश्ट तूं तांकां परिहार दिताय म्हणून तुजेर बरवोसन तुजे संगी आयल्या मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या पांया तळा आमी आमकांच समर्पिता आमची सर्व ते सावां तूं स्विकार कर सर्व आशिर्वादांनी आमकां भर ह्या तुज्या भुरग्यांची तूं दया कर सम्या तुका पाथयेवन आयिल्ल्या हर एकल्यांक तुवें बरें केलें तूंच बाचावी तूंच सकत तूंच बोळ तूंच बरवोसो तूंच आमची पाथयणी सम्या तूंच आमकां पावताय हें सर्व तूं आमकां फावो करताय म्हणून आमी मागता आमी सोम्याची स्तुती कर सोम्याक आमी आमचे संगी आयिल्ल्याक देवाक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसलो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आनी म्हाका पळयते आसा त्या सोम्याक आमकांच आमी समर्पण दिवन ताची स्तुती करया हालेलुया 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 मोगळा सोम्या हांगा पाथयेवन आयिल्ले आमचे हर एक भाव भयणी तांचे सर्व गरजो आडून आयल्यांत तुज्या मुखार ती सरपडून आसात कश्टांत संकश्टांत आसात सगळ्या कश्टांत संकश्टांत आसतना तांकां खंयच्याय रितीचो उजवाड तांकां दिसना काळोखांत आसा सोम्या तांचेर तुजो उजवाड पांकय तुका पळोवन आसात बावर्तान आनी बरवशान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीक जाय आसची कृपा शांती समाधान कुटुंबांत जिवंक जाय आसची सकत दुवदाक संदी तूंच आमचो आदार तूंच आमची उजवाड तूंच आमची सकत तूं आमकां जाय आसलें सगळें दिताय त्या बरवशान आनी पाथयेन तुजे मुखार आयल्या हांव सोम्या घाल तुजी दराळ आशिर्वादांचेर सर्व रितींनी तांकां तूं स्विकार कर आमचे तांचेर आशिर्वाद घाल तुजे भुरगीं तुजेर दया तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाखय तुका पाथयेवन आयल्यान सोम्या हर एकल्यांक तुवें बरें करता म्हणाय तें बरें सगळें तांचें जिवीत बरें कर तांचें कुटुंब बरें कर तांचें काम तांच्या जिवितांत जावचें सगळें बरेंपण तुका मानवता तसलें जावं हालेलुया 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 प्रत्येक रितीन आपल्या जिविताची देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवन आमचे लागीं मागणें विचारतात जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता मेरी लोबो पुत्तूर तावन 77th बर्थडे आचरण करता एमिल्डा मार्टिस मणिपाल तावन तशेंच जल्मा दीस आचरण करता विन्सेंट डिसोजा तुमकां जल्मा दिसाचे
रास रास उल्हास आमी फटयता तशेंच ह्या बगी दिसा देवाची विस्नार आशिर्वादां देव तुमचेर वतूं दी म्हणून आमी मागता जिवितांत मेळ्ळ्या सर्व बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवन मागणें आमच्या लागीं विचारतात तशेंच देवाक अर्गां दितात गिल्बर्ट डिसिल्वा किन्नेगोडी तावन मीना विनीता लोबो दुबई तावन डिवायन मसीक अर्गां दिता फिलोमेना डिसोजा तशेंच बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता शेरी नित्यदार मायेक च्या मानाक अर्गां दिता जॉन पिरेरा बचपे देवाक अर्गां दिता प्रिमल डिसोजा देवाक अर्गां दिता मेस्लिन लोबो बायंदूर थावन देवाक अर्गां दिता नॅन्सी थावरो कालातूर थावन देवाक अर्गां दिता मोंतू डिसोजा आमकां मेळिल्ल्या सर्व इराद्या खातीर देवाक अर्गां दिवन तांच्या जिवितांत बरेपण लाभिल्ल्याक काळजांत तावन देवाक अर्गां दितात तशेंच आमचे लागीं मागण्या विचारतात तांच्या विविध गरजां खातीर बरे भलायके खातीर मागण्या विचारता एंड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी तावन आपले फोटोग्राफीचे बिझनेस आसा त्या बिझनेसांत बऱ्या तरान तांकां सक्सेस मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता रॉयस्टन अँड रायना डिसोजा बरें काम मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता विना नोरोना स्पेशल इंटेंशन खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारतात एल्स्टन डायस बरें काम मेळच्या खातीर मागणें विचारता रिक्सन मँगलोर टावन आमचे भाव भयणी ह्या संवसारांत जिविताचें देणें घेवन वर्त्या रितीन तांचें जिवीत जियेवन ससनाचें जिवीत जडूंक गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणी खातीर विशेश तरान मागया सोल ऑफ मार्गरेट सिक्वेरा नखरे लिल्ली आंद्रेदच्या आत्म्याक ससनस विशय मागया तशेंच सोल ऑफ जीवन पिरेरा आनी एम्ब्रोज पिरेरा सोल्स इन द पर्गेटरी बाय प्रेसिल्ला पीटर 7th death anniversary of Monica Alvarez Bondel Town, soul of Juliana Paez, soul of Robert D'Souza Dubai Town, soul of Ravi Anthony D'Souza Panchya Varsaso Ugdasak, soul of Elisa and Raymond Castellino, soul of Valerian D'Souza Ani Lily Miranda, soul of Birjosi Joseph Kattenjan Kuwait Town, soul of Antoinette Joseph Kattenjan Kuwait Town, Satvya दिसाचे रिक्विम मिस फ्रांसिस Raphael Jacob Pinto, 2nd death anniversary of Richard De Silva Bachpe Town, all the souls in purgatory by Alston Dias, family souls of Dennis Coelho Palimar Town. हांकां आमी ससनाचो विशय मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमचे थंय कसलीं तेसावां आसात ती सोम्याच्या पवित्राळांत पांयां तळा आमी समर्पण दिवचें आनी दिमी मोडून त्या सोम्याचें बेसाव आमी घेवया. हांव विरा किनिगोळी तावन हांव म्हज्या पुताची साक्षी वाशयतां.
म्हजो पूत 18 वर्सांचो आनी फस्ट डिग्रीन B.Com प्लस CA इंटरमिडिएट करून आसलो. एप्रिलांत ताजी फायनल सेमिस्टर आसली आनी मेयान ताका पेपर बरोवंक आसलें CA इंटरमिडिएट. तर तो म्हणालो मम्मी म्हाका दोनी पेपरां बरोवंक जायनात. म्हाका कश्ट जाता कित्याक फायनल एग्जाम बरेवची आनी ती एग्जाम बरेवचें. तर हांवें म्हळें देवाचेर विश्वास दवर, देव आसा, ताका आसात म्हळें कितेंच ना म्हळें. मागीर ताका अशें समजून ताणें जायत तर हांव दोनी A ग्रेड B ग्रेड दोनी पेपरां बरयता म्हणलो. 2 पेपरां बरोवंक आसलीं. नंतर ताणें सप्टेंबरान बरयचें. म्हाका तो टायम वेस्ट नाका आसलो. तर तो समजयले उपरांत ताणें ओके म्हळें. एग्जाम बरोवनच्या तो घरांतून भायर सरतना हांव ताका तेलान ताका मागून कुरीस काडून देव आसा पातये देवाक आसात म्हळ्यार कितेंच ना म्हणून ताका एग्जाम बरोवंक धाडटली. एग्जाम जावन कशी जाली पळय म्हणटाना मम्मी एग्जाम टप्पाली 100 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करूंक जावना. नाका देव आसा, तूं देवाचेर पातये म्हणून हांव समजयताली. पर गेले त्या मेयाच्या जून एंडाक ताजे रिजल्ट आयले. म्हाका म्हणटा मम्मी म्हाका एग्जाम रिजल्ट पळोवन बेन दिसता आनी ताजें लिंक हांव तुका दितां, तूं पळय म्हणालो. हांव म्हाका मदें मदें टायम आसतना हांव हांगा येवन सक्रामेंता कडेन मागोवन आसताली. एक दीस हांगा येताना काली ताजे खातीर मागलें सोमी आतां जी एग्जाम रिजल्ट येवंक आसा, तुका आसात म्हळ्यार कितेंच ना, सगळें तुजेर हांव दवरतां आनी तुका कशें दिसता तें तूं ताजें रिजल्ट फावो कर म्हण. पूण रिजल्ट येवच्या टायमार हांवे कडेन चॅपलान बसून आले. रिजल्टाचो 5 मिनटां आसतना तो म्हाका मेसेज करता मम्मी हांव पळयना, तूं पळय. हांवें म्हळें तूं पळय देव आसा. पूण रिजल्ट कितें हांवें पळोवना, तूंच पळय म्हळें. ताका पास जावंक आसलें, ताजें एकच आशा आसली मम्मी हांवें जस्ट पास जायचें म्हण. पूण ताणें चिंतल्याचेर तो रिजल्ट पळयता सक्रामेंतान हांव भायर येताना तो म्हणटा मम्मी म्हाका इतलें म्हजें रिजल्ट बरें येयलां. तर ताजें इतलें बरें रिजल्ट आयलां म्हळ्यार कॉलेजीन तो टॉपर आनी दोनी ताणें पेपरां क्लियर केल्या. तर बरें तें एग्जाम मार्क्स काडी जाल्यार आनी पास जाल्यार हांव साक्षी तांब सांगलें इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घान दितां. प्रेज Praise the Lord. बरी साक्ष अर्गानी ओगलाप तुका देवा अर्गानी होगलाप तुका देवा बापा. अर्गानी ओगलाप तुका जेजू ख्रिस्त अर्गानी होगलाप तुका जेसू ख्रिस्त. अर्गानी ओगलाप तुका पवित्र अर्गानी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. अर्गानी ओगलाप तुका अर्गानी होगलाप तुका त्रिएक देवा. पयल्यान पयलें हांव अर्घा दिवंक आशेतां पवित्र आत्म्याक. म्हाका आनी म्हज्या मम्मीक हांगासर येवचें देणे फावो केल्ल्या खातीर. आनी साबार दिसांतून म्हज्या मतींत एक जड आहलें बोक्सूंचो जो एक स्पिरीट म्हजे थंय नातुल्लो. आज हांव आयल्या तक्षण काली की म्हाका एक बरें सुटावें कुंभसार जावया म्हूण बगलें आनी हांव वचून कुंभसार जालो. कुंभसार जाल्या तक्षण म्हजें तें एक दुसरीत बगना देवा थंय हांव मस्सो लागीं आयल्या बरी. म्हाका सगळें मीस हांव एक रोडोनूच हांवें एटेंड केलें. बऱ्या रितीन हांवें कुंभगाड सेवलें. हांव इतलो व्हडलो जाला आतां म्हाका 40 इयर्स जाला. येदोळ म्हणसर हले एक्सपिरियन्स हांवें काण घेवन येतलें. आयच्या दिसा हांव बऱ्या रितीन एक सुटावें कुंभसार जावन एक मागण्याच्या स्पिरितान म्हाका बरोवल्या खातीर पवित्र आत्म्याक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तशेंच हर एक मागणें हांवें देवा कडेन मागल्लें ताणें गळाई करनासतना म्हाका फावो केला. येदोळ म्हणसर बऱ्या रितीन म्हाका म्हज्या मम्मीक आमच्या कुटुंबाक बऱ्या रितीन सांबाळलेल्या खातीर हांव ताका अर्घां दितां. अर्गानी Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान तुका बापा होगलाप तुका जेसू महिमा तुका पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा. Hallelujah. अर्गान तुका समयान अर्गान तुका समयान जेसू समयान होगलाप तुका समयान जेसू महिमा तुका समयान जेसू महिमा तुका. महिमा तुका समयान जेसू. हांव गुटपूर कैकंबातान म्हजें नांव क्रिस्टीन फर्नांडीस. हांव पोरसानवारा रेतेर आयिल्ली. सगळ्यांनी म्हळें म्हाका इंग्लीश रेतेर कित्याक वेताय. पूण म्हाका एक मन आसलें इंग्लीश रेतेर जाल्यार व्हडली करूंक जाय म्हणून. म्हज्या गोमटेन मस्त दूख आसली. ती दूख पर कितें येयल्यार रेतेर जाताना मागणें जाताना स्वायतारा दीस म्हजी दूख गूण जाली. आजीक 8 दीस जाले पूण म्हाका आजीक ही दूख ना. संपूर्ण गूण जाल्या म्हूण म्हजे पत्येनी आनी बरो वचो देखून ही म्हजी सक्स हांव दितां. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान तुका समयान जेजू अर्गान तुका समयान जेसू महिमा तुका महिमा समयान तुका समयान जेसू स्तुती तुका स्तुती तुका समयान जेसू. म्हजें नांव जुलियाना डिसोजा. हांव बोळकुंजे पिरगजेची. म्हाका देवान साबार उपकार केल्यात. तशेंच बरी भलायकी दिल्या. देवाक जावं अर्गां. फाटल्या दिसांनी 1 म्हयन्या पयलें आमच्यो साबार इलेक्ट्रीक वस्तू पाड जाल्यो. पयलें इन्वर्टर पाड जालें. मागीर फ्रिजाचें डिफ्रिजाचें
स्टेबलायझर पाड जालें, मागीर फॅन पाड जालें, मागीर पंप पाड जाले, एक पंप पाड जालो, परतून बरयलोसोय पंप पाड जालो. देवा कडेन म्हज्या घोवानांनी हांवें मागलें हे कितें अश्यो वस्तू पुरा पाड जाल्यात, पाड जातात म्हण. पण पुरा वस्तू बऱ्यो करून हाडल्यो, पण बरयलोसो पंप समा करूंक वेताना फिटरान सांगलें 40 टन 50,000 मुसोर खर्च जातात. म्हज्या घोवाक मस्तू टेन्शन जालें. आमी दोगांयन मागणें केलें आनी मागीर सपना बरवलाक आपयलें. मागीर ताणें घडये भितर पंप समा केलो, पण 6,000 तो समा जालो. देवाक काळजांत हांव आमी दोगांय अर्गां दिता. अर्गां तुका तुका समियान जेसू, होगलाप तुका समियान जेसू, महिमान तुका समियान जेसू. मुझे नाव नॅन्सी पिरेरा. हांव पक्षी किरे पिरके जिंदावन आयल्या. पोरच्या दिसा म्हाका हांगा रिती रेडियोन म्हज्या घरा पोरच्या गडगड्या वाऱ्याक पावसाक म्हजो घरचो दोरो कोसळून पडलो. तरी हांवें देवाच्या मोगान म्हाका ह्या रितीरेक गरजेचो म्हणून तो दोरो कोसळ्ळो. हांवें बेंच सोडून हांव ह्या रितीक करून हांगा आयली. आनी हो दोरो म्हजी भुरगीं म्हणा लागली तूं सोडून रितीरे वेताय गी. वय हांव रितीरेक येता, दोरो म्हजो देव पळयतालो म्हणून सांगून हांव भायर सरली आनी आयली. आनी ही रितीर हांवें केल्ल्यान म्हाका मस्त म्हज्या जिवनान म्हाका बरेंपण भोगलां. तशेंच म्हाका तेका भुरगीं 2 जाणां दुबय आसात, एकल्यान चेन्नय आसा. तांच्या पासून मागूंक म्हाका जाय आसलें, देखून हांव ही रिती बऱ्या भशेन केली आनी म्हाका पवित्र आत्म्याची सगत मेळ्ळी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. गीत नंबर ये 55 ये 55. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्घां पाठोवंक आयल्या. उतर तुझे आयको जिणी आमची बोर्दो, जीवानांत तुझ्या वाटो घेवून ससान जिवी जोडून. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकवटाम जावन ह्या वेदी समोर आमी जमल्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमची काळजां मनां, आमची अंतस्करणाची जडती आमी करया आनी खंयच्याय रितीन आमी एकामेका तावन ह्या देवा तावन पयस केल्या बोगसणे मागून आमी सर्व संगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बर बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक
तांकां थीर आनी जागृत करूंक दवर. या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर सांगता तें आयका. ऊट पर्वता मुखार तुजो वाद मांड आनी दोंगर तुजी उतरां आयकूं. पर्वतानो सर्वेस्पराचो वाद आयका. पृथ्वीच्या बुनयादीनो काण दिया. कित्याक आपल्या लोकां विरोध सर्वेस्पराची एक फिर्याद आसा आनी तो इस्रायला कडेन वाद करता. म्हजे परजे हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसले त्रास दिल्यात? म्हाका जाप दी. हांवें तुका इजिप्तांतली भायर काडली, गुलामपणाच्या घरांतली तुका सोडयली. तुका वाट दाखोवंक हांवें मोइजेक, आरोनाक आनी मिरयामाक धाडली. हांवें कितें घेवन सर्वेस्परा मुखार वचूं आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सरपटूं? ताचे मुखार होमबोल्यो घेवन वचूं वा एका वर्साच्या वस्त्रां घेवन वचूं? हजारांचे हजार बकरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे 10,000 वळ वळयले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हज्या अपराधा खातीर म्हज्या मलगड्या पुताक भेटोवं? म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचें फळ ओपून दिवं? मनशा, कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीची आचारण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कलतेपणान सलाप हाचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ करून म्हजे लागीं करार केल्लें, म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसुबीदार म्हणटा, देखून मोळाप तो नितीवंत म्हणून परगडटा. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशयांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होमबोल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय म्हाका नाकात. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कितें फुटवाता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक काण दिनाय. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव वगो रावलो म्हूण देवूय तुजे सारको म्हूण चिंतायवे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तसो म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. हालेलुया, हालेलुया, तुझे बोंचणी काळीज नितळ करी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुन्या. तवळ शास्त्री आनी फरिजेवां भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री, तुजी एक खुणा आमकां पळय जाय. पूण जेजून तांकां जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगिल्ली संतत मात्र खुणा मागता. योना प्रवादीचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माशेच्या पोटांत आसलो, तशें मनशा पूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतती सवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारण करतलो. कित्याक योनाची शिकवण आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास व्हरतो
हांगा आसा. जरतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सोबें उबी रावतली आनी तिका गुणावकारण करतली, कित्याक सलमांच्या जणवयाची उतरां आयकोवचे खातीर ती अर्दो संवसार पयण करून आयिल्ली. पूण सलमांव प्राज व्हरतो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता. एक अपुर्बायेची सांगणी आसा. ती जावन आसा सकयल पडल्यारी नाक वयर म्हणून. आमी थोडे फावटी एकामेका थंय इतलें आर्ग्युमेंट करता की तांतूं हांव सलवालो जाल्यार तांतूं आनी एक कसलें चिंताप काणयोन हांव तांतून जिखोवंक पळयतां. आपल्या परगट जिणयेंत सोमयान जेजून सुरवेर तावन अखेर पर्यंत सबार असर्यां केलीं. पिडेस्तांक गूण केलें, मेल्ल्या व्यक्तींक सयत जिवंत उठयलें. तरी शास्त्री आनी फारिजेव जेजू लागीं खुणा मागते आसात. जेजू तांचें खपाटीपण पळोवन तांकां कसलींच खुणां दिवंक मुखार सरना बगार आपुणूच एक व्हडलें खुणा म्हणून सांगून तांकां दाखोवन दिता. मुखार भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी सबार संगती देवान रचल्ल्यो. जेजून ताका शुभ वर्तमाना मुखांतर आमकां कळीत केल्ल्यो आनी आमच्या जिवितांत आमी जियोवन अनुभव करून आमी जियोवच्यो हर एक संगती आमी पळयल्या उपरांत आमकां अजापांची गरज आसा. जेजूचेर पाथयेचेर जाल्यार आमी सबार रितींच्या अजापांक ह्या अजापांच्या फाटल्यान धांवता. खंय एक कडेन अजाप जालें म्हळ्यार आमी हारिनी थंय वेचें, तें हांवें पळय जाय, तें म्हज्या जिवितांत आमी जोडी जाय म्हणून. तर शास्त्री आनी फारिजेवां आनी आमचे मदें कसलें अंतर. जेजूचें अजाप सदांच म्हज्या जिवितांत हांव पळयतां. हो सकाळींचो सूर्य अजाप करून देवान म्हाका परतून आनी एक दीस दिला. हो सूर्य पळयल्लो हांव, हो दीस पळयल्लो हांव देवाक कितल्या वर्त्या रितींनी हांवें अर्गां दिवंक जाय. कशें शास्त्री आनी फारिजेव ताजी असर्यां पळोवन समेत ताका पाथयेवनात, तशेंच आमी आमचें खापाटीपण आमच्या जिवितांत हांव सोडूंक आज जेजू आमकां आपोवणी दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सदांच आमच्या भोंवतणी आसली सर्व अजापां पळोवन देवाक अर्गां दिवन जिवोवचें तसली जिणी जिवंक आमी मुखार सरया. ना केवल आमकां सदांच हर एका रितीचीं खुणां तशेंच हर एका रितीचीं अजापां पळोवंक मेळ्ळ्यार मात्र आमी ताचेर पातयेवन जिवंक आज सुमी आमकां आपोवणी दिता. आमी जिवितांत जियेता आसतना जेजू आमचो करून घेवंक आनी ताणें केल्लें सर्व बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी ताका अर्गां दिवंक आपोवणी दिता. गीत नंबर C7. Sitang Bapa O Bundo Gawaso Bob Sitang Bapa सर्वेस पुरास चिचरस नामे कदेन Ami Tuka Kan Gitu Sergi Caraya Amci Mereka wastuka Mogaci
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस सेवेच्या आदाबा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या परजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपवून जेजूच्या एकच बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयलें. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतांव. तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर. आनी ती समेस्तांच्या सडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्तांच्या समया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नैस तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां ख्यात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगोवंक आमी बोरवोशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाची काळजान आमी स्तुती गायतांव. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर. आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच खुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जवान जात आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगात पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babarta so good purgatorium. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागतांव. अवंकार मरिये देवाची माया संगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्बंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशानत रेखतेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं, माया मोगसो आनी एकवट असो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमची सवय आसूं, शांती तुमची सवय आसूं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या म्हाका फोवना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक ससनोचें जिवीत मेळो. आमेन. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तू मुझ्या काळजांधनिया दादोस तू कर येण्यान तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मुझ्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय, तर आदली पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. या आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या. Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गा दिव्या. Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो. सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो. ताच्या नांवाक गावया आमी Alleluia. ताच्या नांवाक गावया आमी Alleluia. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या. Alleluia.
मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.